नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचो येवकार हांव दिप्तिका कोळकर अशा टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो आमदार गिरीश बोरकारान घेतले आंदोलन फाटीं सोमार मेरेन सगळ्या प्रश्नांची जाप दितले उपजिल्हाधिकाऱ्याचें आश्वासन सविस्तर जाप मेळना जाल्यार परतून करतले ठिय्या आंदोलन पारसे खाजन गुंडोबानाची जाल्या अवतिकाय सोऱ्याच्यो बाटल्यो फोडिल्ल्यो दिश्टी पडटात सीसीटीव्ही कॅमेरा ना जाल्यार पुलिसांनी पेट्रोलिंग करची थळाव्यांची मागणी मुरगांव बंदरांतली बॉक्सायट हाताळणी पडल्या आडखून आमदाराच्या हस्तक्षेपाचेर करची पुलीस कागाळ वास्को काँग्रेस गटाची मागणी उसगांव पालवाड्यार सापडला मेल्ल्या अवस्थेत बिबट्याचे चारूय पाय गायब नागटांचे तस्करेचो दुबाव गोयच्या अनुसूचित जमातीच्या शिष्टमंडळान घेतली केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडाची भेट शेनवारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाक मेळटले आणि गोंयांत अपघातांचे प्रमाण वाडत आसा चांदर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दोगा तरणाट्याक आगताक मरण वेगान येवपी ट्रकान दुचाकी गाडयेक दिलो धपको फुडलो तपास सुरू आता खबरो विस्तारान सांतांद्रे मतदारसंघात जावपी बेकायदेशीर दोंगर कापणी आणि बेकायदेशीर बांदकाम प्रकल्पाविशीं मागणी करूनय कागदपत्रां मेळनात असो दावो आमदार गिरीश बोरकार हांणी केला जो मेरेन बेकायदेशीर दोंगर कापणी आणि बांदकाम प्रकल्पाची कागदपत्रां मेळनात तो मेरेन नगर नियोजन कार्यालयातले ठिय्या आंदोलन फाटीं घेवचें ना उपजिल्हाधिकाऱ्यान सोमार मेरेन सगळ्या कागाळीची जाप दितले अशें सांगले उपरांत रातच्या 2:00 ठिय्या आंदोलन फाटीं घेतलें आनी सोमार मेरेन जाप मेळना जाल्यार परतून आंदोलनाक बसतले अशें तांणी कळीत केलें. So what to do now? Should I stay in the office? No. No, your staff is there. Let them give us the information, whatever is there. What goes wrong? You all have not provided me. You all have the information. You should give me the information. That's it. I'll leave the office. No, this statement. No, last time also you had made the same statement that you will come in my office and you will give me the documents. I just spoke to the. No, but you all have not given the information. Nothing. No. Sorry. You have not provided me the information, and that's the reason I'm here. If you had provided me the information, otherwise why should I come over here? सकाळच्यान आमी हांगा टीसीपी ऑफिसान येयल्ले आसा आनी टीसीपी ऑफिसान जी आमकां इन्फॉर्मेशन 2 वर्सां जालीं 1.5 वर्स जाले 6 म्हयने जाले आमी कंटिन्युअसली जी आमची लेटर्स केल्ली आसा कंप्लेन्स केल्ली आसा हेजें इन्फॉर्मेशन आमकां मेळना म्हणून आयज टीसीपी ऑफिसान येवन आमी बसका घेतली आनी थंय सांगलें की आमकां इन्फॉर्मेशन जाय म्हणून तो कॉर्डिनेशन आमकां डिपार्टमेंटा कडल्यान येवपाक जाल्लो आमकां सीटीपी कडल्यान जावं डेप्युटी टावन प्लॅनर जो अशोक कुमार आसा तेजे कडल्यान ती येवपाक जाल्ले ते अजून पर्यंत येवकूच लागले आनी ताका लागून आमी रात पर्यंत आतां 2 जाल्ले आसा 2 पासून आमी हांगाच आसा आनी तेच कारण आसलें की आमी मुद्दम जे आमचे डॉक्युमेंट्स जे आमचे डिटेल्स आसा आयज तुमी पळयता आसतना आमच्या सांद्रे मतदारसंघात तशेंच बाकी कडेन तिसवाडी तालुक्यात कितलेशे डिस्ट्रक्टीव जे प्रोजेक्ट येत आसा आनी ते जाय तशें आपणाक मनमानी करता आपणाक जाय तशें कन्स्ट्रक्शन हाडीत आसा तितून आमी फक्त मागलेलें की तुमी हें कशें दिल्लें आसा हेजी रिप्लाय आमकां दिवची म्हणून हें डिस्ट्रक्शन जालां तेजी रिप्लाय आमकां दिवची ना रिप्लाय सादी रिप्लाय जी आसा ती ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटान अजून पर्यंत आमकां दिल्ली ना आनी आयज आतां आमी सकाळच्यान सांज रात म्हटल्यार आमी रावले उपाशी पोटार आमी थंय रावले आनी फक्त एकूच डिमांड आसलो आमचो तो म्हणजे हेजी रिप्लाय दिवची आतां हो जो बीजेपी सरकार आसा आनी बीजेपी सरकाराची डिपार्टमेंट आसा ह्या डिपार्टमेंटाक कित्याक रिप्लाय दिवपाक शकना अजून पासून रिप्लाय कित्याक पावना सो हेकाच लागून आमी जेन्ना बसले आतां बसल्या नंतर आमचो जो डेप्युटी कलेक्टर आसा कलेक्टरान आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की आपूण जो नॉर्थ गोवा कलेक्टरा कडेन आपूण उलयतलो आनी तेंचे कडल्यान जी रिप्लाय आसा ती दिवंक लायतलो म्हणून म्हणजे म्हटल्यार म्हणजे तांकां कितें आसा ती रिप्लाय दिवपाक लायतलो आनी ताकाच लागून आमी म्हणजे पासून परत येतले आनी परत आमी तेंचे कडेन विचारतले कारण अशें आसा की
आयज आमदाराक जो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तेका ती इन्फॉर्मेशन दिवपाक सोदना ही वायट गजाल आसा, खूब वायट दिसता म्हाका पासून की कितलेशे सादारण गोंयकार जे आसा ते आपणाची कितलीशी लेटर्स घालता, कंप्लेंट घालता, आरटीआयज घालता, सो तेंकां आनी तेंचो आनी कितें हालत जालो आसतलो. सो ही आयज हालत जी आसा ती आमदाराची जाल्ली आसा. सकाळच्यान रात पर्यंत उपाशी रावचो पडलो टीसीपी डिपार्टमेंटान न्याय मेळोवपाक लागून. आणि आयज आमी हे एश्युरन्साचेर जे डेप्युटी कलेक्टरान दिल्लें आसा की आपण कलेक्टराक उलोवन डिपार्टमेंटा कडेन कॉर्डिनेट करून ती इन्फॉर्मेशन आमकां दितलो, तेजेरूच आमी आयज हांगा भायर येयल्ले आसा आनी तांकां सांगलेलें आसा की आमकां जी आमचो हक्क आसा, आमची जे रायट आसा तो मेळोवपाक जाय. आयज तुमी पळयता आसतले कितलोसो डिस्ट्रॅक्शन जो चालूच आसा आमच्याच मतदारसंघान गोंयभरान चालूच आसा. आनी जे इन्फॉर्मेशन टायमली दिवपाक जाय, टायम बॉन्ड डिलिव्हरी आसपाक जाय. टायम बॉन्ड डिलिव्हरीचे खूब कितें कितें उलयता हो बीजेपी सरकार, टायम बॉन्ड डिलिव्हरी मात बसूंक ना. आनी पारसे खाजन गुंडो बांद प्रकल्पाची बिकट स्थिती आसा. हे बांदाचें सुशोभीकरण केल्या उपरांत थळाव्या पंचायतीन पुरायपणान दुर्लक्ष केलां. जाल्यार कांय तवनास भुरग्यांनी बियरीच्यो बाटल्यो फोडिल्ल्यो दिश्टी पडटात. सांजेच्या वेळार जाणटी तशेंच भुरगीं हे बांदाचेर चलपाक खेळपाक येतात. देखून खंयची वायट घडणूक घडली जाल्यार जापसालदार कोण असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासलो. ताका लागून बेगोबेग सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवचे ना जाल्यार पोलीस पेट्रोलिंग वाडोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पारसे गावाची एक खाजनगुंड हो बांद एक शान जाल्लेली आसा आणि हे जे भुरगे येवन करतात चडशे आमी थंय जास्त अशे लक्ष दिवन जर पळयले जाल्यार आमच्या पारशाचे भुरगे कमी आसून जास्त भायले लोक येवन थंय ते खूपच ती सांजच्या वेळार तर बायलां चेडवां ते सायडीन सगळी वॉकिंग करतात, बरे बरे मनीस वॉकिंग करतात. पण तेन्ना हे पळयशीत जाल्यार भायल्या स्टेटींतले म्हणजे भायल्या गांवांतले लोक येवन थंय भुरगे येवन थंय ते मस्ती करतात. आमी जर ते सांगूंक गेले तर ते आमच्या गांवांतल्या लोकांक आयकना. तेन्ना हांव आमच्या आमदारा कडेनूय लक्ष मारूचो तेचेर आनी हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की पेडणे पुलीस स्टेशन जाला आणि मांद्रे पुलीस स्टेशन जाला. हे दोनूय जर पुलीस स्टेशनां पळयशीत जाल्यार आयज खरें आमकां थंय पेट्रोलिंगाची गरज आसा. तर हांव खरेंच रिक्वेस्ट करता की हेचेर लक्ष दिवन आमच्या आमदारांनी दिवचो लक्ष आणि आमच्या म्हणटा तशें गव्हर्मेंटूय आतां म्हणटा तशें डबल इंजनाचें चल्लेलें आसा तेंच्यांनी हेचेर लक्ष दिवन ते आमच्या खाजन गुंड्याची जी पळय शान आसा ती आमच्या पार्सेकारांक उपभोगूंक दिवपाची अशें हांव ह्या गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता. आयज आमी खाजन गुंडो बांद ह्या वाठाराचेर आसात आणि आपले आदले मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्या सुपर डोक्यांतल्यान हो एक प्रकल्प तांणी तयार केलो. जलसिंचन खात्या अंतर्गत करोडो रुपये खर्च करून ह्या प्रकल्पाची निर्मिती केली आणि जायते वाठारांतले भुरगे ह्या प्रकल्पाक भेटी दितात, पिकनीक करतात आणि काही जणांचो वाडदिवस असलो जाल्यार वाडदिवसूय साजरो करतात. हो वाठार तसो अविकसीत आशिल्लो पूण तत्कालीन मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी पुढाकार घेवन ह्या वाठाराचे सोबीतकाय आणखी वाडयल्या. पूण त्या उपरांत हाचेर जाय तशी देखरेख जाली ना. आयज जर ह्या वाठारांत पळयतात जाल्यार जो मेन स्पॉट आसा त्या स्पॉटाचेर बाटले काचयेचे बाटले फोडल्यात, सगळे कवचे उडयल्ले आसा, कवचेचो खचाखच भरलेलो आसा. एखाद्या वेळी ल्हान भुरगीं हांगासर सांजची भोंवपाक येतात तांकां त्रास जाता. शिवाय जे आपले मानशीचेर जे थळावे लोक आसात, थळावे मच्छी मारी करपी आसात ते काटाळे घालतात. त्या काटाळे घालत असतना त्यांच्या पायांकूय जखमा जाता, हे कवचे लागतात. सरकारान हाची बेगोबेग दखल घेवची आणि ह्या वाठारांत ज्या पद्धतीन विद्रुपीकरण करपाचे काम सुरू जाला ताचेर खंय तरी निर्बंध घालपाक जाय. हालींच मांद्रे पुलीस स्टेशन जाला, पुलीस स्टेशनान हांणी हाचेर पेट्रोलिंग करपाची गरज आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. मुरगांव बंदराचेर हाडिल्ले बॉक्सायट फाटल्या 10-12 दिसां सावन तशेंच पडून आसात. हो माल गोंयच्यान बेळगांव व्हरपाचो आशिल्लो पूण थळाव्या आमदारांच्या हस्तक्षेपाक लागून तो अजूनय मुरगांव बंदरांतूच पडला. देखून ह्या संदर्भात थळाव्या आमदाराचेर पुलीस कागाळ करपाची मागणी आतां जावपाक लागल्या. थळाव्या आमदाराच्या हस्तक्षेपाक लागून मुरगांव बंदरांतली बॉक्सायट आडकून पडल्या. देखून बॉक्सायट हाताळणी करपी कंपनींनी आता आमदार आड पुलिशेंत कागाळ करची अशी मागणी वास्को काँग्रेस गटाध्यक्ष ॲडव्होकेट मेल्विन फर्नांडीस हांणी केली. वास्को सिटी इज MPA फुल MPT जाला ते MPA केला, प्रायवेटायज कंपनी जाला ती सद्याक आतां. आनी आतां आमकां कळोन गेला की पास्ट 10 डेज पयलीं 14 फेब्रुवारी पयलीं आमकां कळ्ळें की बॉक्सायट जे कार्गो आहा ती ब्लॉक करून दवरलो आहा.
सम इंडिफरन्स चलता. इंडिफरन्स हा आनी आमकां खबर आसा शुअर की इंडिफरन्स हा इन द पोर्ट म्हणून, कित्याक लोकांचे बिजनसीस सद्याक इफेक्ट जालो हा. कित्याक लागून इफेक्ट जालो हा की बिकॉज ऑफ दीस नॉन मुवमेंट ऑफ ब्रॉक्साईड कार्गो. आतां पसून कळपाक येयला की थोडे शिपमेंट हा ते आनी शिफ्ट केलो हा, बिकॉज जे उरले ते कार्गो अजून एमपीटी पोर्टाचेर अजून हा. ऑल्सो टू ब्रिंग टू नोटीस, आमकां 14th of February आमकां कळोवन दिलो की CMन असो सांगलेलें दॅट नोबडी वील इंटरफियर इन द वर्कमेंट ऑफ द MPA पोर्ट. पेपराचेर येयलो हा दॅट CM हॅज सेड म्हणून. तरी पूण अजून पूण कांयच जालो ना. स्टॉक तशें उरलोले हा. मार्केट आमचे वास्कोचें खूब डावन जालो हा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दाबोलीम एअरपोर्टाचेर चड टुरिस्ट लँड जायना. मोस्ट ऑफ देम आर शिफ्टेड टू मोपा, वीच इज अगेन अ प्रॉब्लम वीच इज क्रिएटेड बाय द BJP गव्हर्मेंट. आतां ते तरी पूण ते बिजनस गेले आमगेले, तरी पूण आतां आमचे MPAचे बिजनस हालो तेंय पसून काबार करतले. सो वॉट इज द फ्युचर फॉर वास्को? वॉट इज द फ्युचर फॉर मुरगुमा कॉन्स्टिट्युएन्सी? टॅक्सी कारांक बिजनस ना. ते बारीक टॅक्सी कार ऑल्सो ते हाय ते MPAन, तांकांय बिजनस ना. ते पसून फोन सांगता सर आमकां बिजनस नहीं है, क्या करने का? सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल CM, ओके, प्लीज कम बॅक टू गोवा. आमचे पयले गोवा राम मंदिर करुया. तुगे देव गोवाचो देव तुगेलो. पयलीं आमचे MPA जाग्यार घालया आनी लोकांचे त्रास जाता ते प्लीज सॉल्व करून घे, बिकॉज वी नो दॅट वन ऑफ युअर ओन मिनिस्ट्री मेंबर इज मेकिंग इट अ प्रॉब्लम. हो माल व्हरपाक आडायिल्ल्यान संबंदीत कंपनीक 15 कोटी रुपयांचे लुकसाण जाला, अशी माहिती कुठ्ठाळी काँग्रेस गटाध्यक्ष पीटर डिसूजा हांणी दिली. मजगती मुरगांव बंदरांतलो बॉक्सायट वा कोळशाची हाताळणी करतना लोकांच्या भलायकेचो विचार जायना, जाका लागून ह्या वाठारांत प्रदूषणांत वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा, अशें मत नितीन चोपडेकरान मांडलें. As the members of the Congress party really say that this is a shameful act done by the local MLA interfering into such business wherein thousands of people are dependent. So therefore CM agreeing that the process is going to be streamlined, say in other words it's impliedly understood that the process has never been streamlined and is entirely at the mercy of the local MLA. So therefore we have to look into this as a serious matter. People of Vasco should not be taken for a ride. The people who are dependent on this entire business of transportation of bauxite should not suffer for this sort of arm twisting what has been reported, and therefore we condemn this sort of an act that has been done by the local MLA. शुभम तियोजी सहित ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. पालवाडा उसगांव वाठारांत शुक्रारा मेल्ल्या अवस्थेत 2.5 ते 3 वर्सां पिरायेचो बिबटो सापडलो. मेल्ल्या बिबट्याचे 4 पांय गायब जाल्या, तशेंच 4 पांयांची नाखटांची तस्करी जाल्ल्याचो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. फाटल्या 2 दिसां पयलीं ह्या बिबट्याक मरण आयिल्ल्याचो अदमास थळाव्यांनी व्यक्त केला. फुडलो तपास चालू आसा. उसगांव हांगा एक रस्त्या कुशीक एक बिबट्या बरो मोठो बिबटो आदळ्ळा आनी तेजी नखां बी गेले. तेन्ना तुका हेजेर कितें म्हणपाचें आसा? हांगासर जी हांगा रस्त्या कुशीक झाडां हें जाल्या वाडल्या, ती झाडां पयलीं कट केल्ली ना. आयज हो जो बिबटो हांगा पडला तो बिबटो त्या वेळार एखादो जेन्ना एक्सिडंट जाल्लो तेका तो गाडये खंयचेर लागला आनी तो सायडीक पडला. पूण ते जर हांगासर निवळ आसले, ही झाडां सगळीं कट केल्ली जाल्यार तो आयज हांगासर तो बिबटो खंय तरी वाचतलो आसलो. म्हाका अशें दिसता की हांगासर जी पंचायत आसा ती पंचायतीक हांगासर पडलेलें ना. कारण ह्या बिबटाच्या जाग्यार जर मनीस आसलेलो
जाल्यार तो असोच कुसोन उडोवन मागीर आमकां कळटलें आसलें. ताका आतां गाडयेक आपटलो आसतलो काय कोणी मारलो आसतलो कित्याक ते पांयाची नखो बी सगळी कातरून येयल्ली आसा. पूण तिका असो हें आसा की तो सायडीक खंय तरी सोरलेलो आसा तें कांय कळना. तेंचो डॉक्टर येतलो जेन्ना चॅक करता तेन्ना ते पूण कळटा. चारूय पांय कातरिल्ले आसा. एक्सिडंट जाल्या उपरांत कोणी कातरून व्हेलो आसतलो तेगेले अशें आमकां डावट मारता. आमी पालवाडा उसगांव हांगा आसा कुम्या कडेन म्हणटा थंय एक रस्त्याच्या सायडीन एक बरो मोठो बिबटो हांगा पडलेलो आसा. तो अंदाजे ताका 2 दीस बी जाले आसतले. पूण अशें दिसता की तो गाडयेक आदळा काय कोणी तेजी शिकार केले हें काय करूं सांगूं शकना. पूण तो बिबटो जो कंडिशनान आसा तेजे चारूय पांय कातरिल्ले आसा. दाताचे तोंडाचे दात आसा पूण चारूय पांयांचे कातरिल्ले आसा. तेणी करून कोणी तरी ते कातरून व्हेला असोय संशय हांगा जाता. मोठ्या प्रमाणात हांगा जंगलान मोठ्या प्रमाणात शिकारूय जाता सगळे सायडीच्यान. हो जो भाग आसा तो शिकारीचो भाग म्हणून प्रसिद्ध आसा. जंगलान शिकारूय जाता तेन्ना वन अधिकारी जे आसा तेंच्यांनी हितून लक्ष घालपाची गरज आसा. भोंवडी तेंच्यांनी जावं आपली फेरफटका रातचो मारपाची गरज आसा. आज पळयला की हो बिबट्या अशें मोठ्या प्रमाणान तो हांगा सडलेल्या अवस्थेत पडलेलो आसा. तो अंदाजे 3 ते 2.5 वर्साचो आसूं शकता. म्हणल्यार सादारण बरो आसूं शकता. आतां तेजी परिस्थिती पळयल्यार तो एक मोठो दिप्पाड जाल्लेलो त्यामुळे फुगलेलो आसा. तेन्ना हांव मागता की सरकारा कडेन की अशी जी रानटी जनावरांची जी हत्या जाता तेजेर मोठ्या कडक एक्शन जावची अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पालवाड्याच्यान एकनाथ खेडेकर. गोंयांतल्या अनुसूचित जमातीक विधानसभा वेंचणुकेत राजकीय आरक्षण दिवची म्हणून केंद्रीय आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री अर्जुन मुंडा हांची गोंयच्या शिष्टमंडळान भेट घेतली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, सभापती रमेश तवडकर तशेंच आदलो मंत्री प्रकाश वेळीप आनी अनुसूचित जमातीचे हेर फुडारी ह्या वेळार हजर आशिल्ले. शेनवारा हे शिष्टमंडळ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांकां मेळटले अशी माहिती गोपांकडल्यान मेळ्ळ्या. फाटले कितलेशेच दीस जाले एसटी रिजर्वेशना खातीर एसटी रिजर्वेशनाचो जो विशय आसा तो गोंयांत बरोच तापलेलो आनी आतांच फाटींच जाल्ले अधिवेशनूय सुद्दां हो जो विशय आसा तो सुद्दां आयिल्लो आनी एसटी समाजाच्या लोकांनी ब्रिजाचेर येवन सुद्दां तांच्यांनी प्रोटेस्ट सुद्दां केल्लो की आमकां बेगिनात बेगीन एसटी रिजर्वेशन करून दिवचें म्हणून. ताचे उपरांत डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी तांकां सांगलेलें सुद्दां की आपूण जे एसटी रिजर्वेशन आसा ते बेगिनात बेगीन करपाचो प्रयत्न आपलो चालूच आसा. जाल्यार आयज एसटी समाजाच्या लोकां खातीर एक गुड न्यूज आसा ती म्हटल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच रमेश तवडकर, मंत्री गोविंद गावडे, मंत्री एलेक्स सिक्वेरा आनी माजी मंत्री प्रकाश वेळीप आनी तांचे वांगडे आयज सगळ्यांनी मेळोन केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा हांकां वचून भेट दिली. तांचे कडेन वचून डिस्कशन केलें की एसटी समाजाचे जे लोक आसा तांकां बेगिनात बेगीन रिजर्वेशन मेळचें म्हणून. जाल्यार आमकां आनिकूय म्हायती मेळ्ळ्या ती म्हटल्यार फाल्यां होम मिनिस्टर अमित शाह तांचे वांगडा सुद्दां ह्या सगळ्या डेलिगेशनाची मिटींग जावपाची आसा. ताचे उपरांतूच एसटी समाजाच्या लोकांक रिजर्वेशन मेळटलें काय ना हो जो निर्णय आसा तो अमित शाह कडल्यानूच आमकां मेळटलो अशें सुद्दां तांच्यांनी आमकां थोडक्यात म्हायती दिलेली आसा. जाल्यार एसटी समाजाचे लोक जे आसा ते तांकां रिजर्वेशन मेळटलें काय ना ते फाल्यां मिटींग जाल्या उपरांतूच कळटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश सईत हांव वर्षा आश्वेकर. गोंयांत अपघातांचे सत्र चालूच आसा. चांदर वाठारांत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत सावड्डेच्या 2 तरणाट्यांक आगताक मरण मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वेगान येवपी ट्रकान दुचाकी चालकाक धपको दिवन ओडीत शेतांत व्हेलो. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास चालू आसा. मडगांव शारांत जावपी येरादारीच्या कोयणीचो सुटावो जावचो म्हणून रिंग रोड बांदिल्लो पूण दोनूय वाटेच्यान पार्किंग केल्ल्यान येरादारीचो व्हडलो प्रश्न उप्रासला. तशेंच अपघाताचें प्रमाण वाडपाक लागला. शेनवारा वेगान येवपी टॅक्सी गाडयेन दुचाकी चालकाक धपको दिलो. धपको दिल्ल्यान दुचाकी चालकाक किरकोळ दुखापत जाली. ताका लागून बेगोबेग रिंग रोडाचेर स्पीड ब्रेकर घालपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमी कितले पावट शेतां वयताय सुमूंच करून येताय त्या रोडांतल्यान खंयच्यान येताय ते कळनाय आनी सारके कितले पावटी एक्सिडेंट जावपाक चुकले. हांव स्वता म्हणटालें हांगा एक दीस एक्सिडेंट जातलो म्हण चुकपाक गेल्यार जालो कित्याक दोनूय सायडीन पार्किंग करताय मागीर मोदी कांय ना एक स्पीड ब्रेकर जाय बी ना कित्याक स्वतांचे
चड फास्ट येताय गाडयो, ते डायरेक्ट येताय ला फ्लोराक चमचम. त्यो सारक्यो हे शेतक्या लोकांक त्रास. देखून तीं कितें घेवपाक जाय तुमी एक्शन, तीं कितें स्पीड ब्रेकर बीन घालपाचो. कित्याक लोकां बरोवन कित्याक सगळीं पेरंट्स येताय तेशी भुरग्यांक घेवन वयताय, कॉलेजी वयताय, तेशी येताय एशी येताय, कोण रावना, जमून कोण वयता, कोण मोता कोण उठ्ठेना. तेंचे एक्सिडंट जाताय सगळे. कोण कोणा लायफाक चिंतनाय. म्हाका पयलीं पावपा जाय आनी तुका पयलीं पावपा जाय. ती बायक क्रॉस जाताली आनी हो सारकें उबी येतालो तो कांयच रॉंग आहा. आतां तेज्या हांगा पळय तें हाडला आनी बायलो ती पळोवन ती मागीर इतल्या पयस सवडी पडला. मेन प्रॉब्लम जाला पार्किंग, मेन रोडाचेर पार्किंग करता, रस्तो पार्किंग आहा. प्रॉब्लम तें जाला. मेन मातशें गव्हर्मेंटाक मागता, आमगे हिंगाचो MLA तेकाय मातशें सांगता मातशें पार्किंग पळय मेन जाय. आमी सध्या आसात मडगांवच्या रिंग रोडाचेर आनी रिंग रोड हो बांदपाचो कारण म्हणजे मडगांवचें जे सिटीक वचपाचें ट्रॅफीक आसा तें डायवर्ट जावचें आनी तें डायरेक्ट कोलवा सर्कला कडल्यान डायरेक्ट अपोलो फार्मासी कडल्यान रावणफोंडार जॉयन जावपाचो आशिल्लो. पूण सद्याक हो रिंग रोड जाल्लो आसा एक मडगांवकाराचेर श्राप. हाजें कारण म्हणल्यार हो रिंग रोड जाल्लो आसा पार्किंग रोड आनी पार्किंग केल्ले कारणान हांगा दिसभर ट्रॅफीक जाता जाम. हांगा ह्या रिंग रोडाच्या लायनी भितर 4-5 स्कुलां आसात. दामदार कॉलेज आसा, RMS कॉलेज आसा, कारे लॉ कॉलेज आसा, ताजे नंतर दामदार स्कूल आसा. हे सायडीच्यान जर पळयलें आमी फातिमा लॉयला ही स्कूल आसात आनी हांगच्यान सगळीं ट्रॅफीक स्कुलाची भुरग्यां ट्रॅफीक घेवन वतात. त्याच नंतर मातशें जर मुखार गेले 100 मिटराचेर जाल्यार हांगा रेल्वेची गेट आसा आनी आमी फाटल्यान पळयलो जाल्यार हांगा 4 रस्ते जातात आनी हांगा पार्किंग केल्ले कारणान खुबशें कंजेशन जाता. गाडयो येतात आनी दुसरे सायडीच्यान ज्यो बायक घेवन कोणी येता जाल्यार ते कळना. फूल रस्त्यार म्हणजे जो रोड एंड जाला थंय म्हणल्यार पार्किंग करतात आनी ताजे कारणान हांगा खुबशे एक्सिडेंट जातात अशें लोकांचें म्हणणें आसा. पार्किंग केल्ले कारणान फ्री वेहिक्युलर ट्रॅफीक फ्लो जायना आनी रेंट कॅब आनी रेंट कार ही गाडी ज्यो आसात त्यो हांगा हाडून पार्क करतात. हाजेर पुलिसांनी कितें एक्शन घेवची अशी थळाव्यांनी मागणी केल्ली आसा. आतां ह्या रोडाची जर कांयशें आमी पळयलें जाल्यार हो रोड कोलवा सर्कला कडल्यान आयला आनीक ला फ्लोर हॉटेला कडेन एंड जाला. ताजे मुखालो जो रोड आसा तो जालो ना. हांगचो आमदार सांगता की हो रोडाचो फ्लायओवर आमी पास केल्लो आसा. पूण सद्या जर हांगची परिस्थिती पळयली हे पार्किंग दोनूय सायडीच्यान पार्किंग केल्ले कारणान हांगा खुबशे एक्सिडेंट जातात, ट्रॅफिकाक जाम जाता, कंप्लीट ट्रॅफीक जाम जाता. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव पवन प्रभू म्हणटा. दिवचलच्या नवीन मार्केट संकुलात सोरो विकपाक परवानगी दिवपाच्या निर्णया आड एक दीस उपासाक बसपाचो निर्णय आदले नगरसेवक भगवान हरमलकारांनी घेतला. सोमारा शिवजयंती दिसा ते उपासाक बसतले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव दिल्ल्या संकुलात सोरो विकपाक शिवमोगींचो विरोध आसा. छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट संकुलात सोरो विकपाक परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी करपी निवेदन फाटले 19 जानेवारीक शिवमोगिनी पालिकेक दिल्ले. ज्या बिचोली भूमीत छत्रपती शिवाजी महाराज हांगा पांय लागले आसा त्यांचे हांगा वास्तव आसलेले म्हणून आमकां अभिमान आसा. म्हणून ह्या बिचोली नगरपालिकेन एक ठराव मांडलेलो की छत्रपती शिवाजी महाराज संकुल अशें आमी मार्केटाक नांव दवरूं आसा आनी ताका नांव दवरलें असल्या कारणान हांगासर कसलेच इनलिगल एक्टिविटी जावच्यो ना. म्हणजे होलसेल बार अशें ताका लायसन्स दिवचो ना. तरी पूण आसा ह्या शिवप्रेमीचो विरोध आसतना सुद्दां बिचोली भाशेन विरोध आसतना सुद्दां हेंच्यांनी थंय होलसेल बाराक तेंच्यांनी आसा लायसन्स दिल्लें आसा. तेजो आमी निशेध करता. त्या खातीर येता त्या शिवजयंतीक सोमारा हांव एक दीस उपोशण करतलो. बिचोलीच्या नागरिकांक म्हजें आव्हान आसा की ह्या जे कितें नगरपालिकेन इनलिगल एक्टिविटी जाल्ली आसा त्या खातीर विरोध करपाचो. तशेंच हांव गोंयच्या सरकाराचें अभिनंदन करता कित्याक तर तेंच्यांनी छत्रपती महाराजा खातीर खुबशे शिवजयंती खातीर तेंच्यांनी गोंयभर साजरो करपाक चालू आहा तेंचे आनी ते चालू करतले ते शिवजयंतीक. मुख्यमंत्री आमचे स्थानीक आमदार मयाचे आमदार तेंचेच अभिनंदन करता. तेंकां हांव शुभेच्छा दिता आनी ह्या गोश्टी ह्या लोकांनी लक्ष घालपाचें अशें म्हाजें आव्हान आसा. ह्या उपोशणाक हांव बसपाचें आसा म्हणून हांव मुख्यमंत्रीक आमी पत्र केल्लें आसा. तशेंच आमचे स्थानीक आमचे आमदार चंद्रकांत शेट्ये, मयाचे आमदार प्रेमेन शेट, तशेंच आमचे पोलीस अधिकारी हांगासर चीफ ऑफिसर, तशेंच एक्सेस ऑफिसर, तशेंच आमचे डेप्युटी कलेक्टर हांकां निवेदन दिल्लें आसा.
टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. देशाचे गोंय राज्याचे डबल इंजिन सरकार आमचे डबल 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 इंजिन सरकार. आयला उमेदीची लाट सपना जाता साकार. चारी दिकांनी करता उदरगत आमचे गोंय सरकार. जीण ही सुखाची पावलं ही यशाची. भिरांत कसली नीत सरकाराची. डबल 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 इंजिन सरकार आमचे भारत देशाचे गोंय राज्याचे डबल इंजिन सरकार. अटल सेतू आणि जुवारी पूल मोपा एअरपोर्ट घालता सगळ्यांक रे फूल. रस्ते बायपास सबवे हायवे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सामके फूल. डबल 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 इंजिन सरकार आमचे. गोवा टुरिझम GTDC पर्यटन जाले एकदम इझी. उदरगतीचो व्यवसाय करून शेतकरी नुस्तेकार फुल ऑन बिझी. मैदान कॉम्प्लेक्स बांधले स्टेडियम. खेळामेळा दाखयता खेळगडे दम. फुगडी घुमटांचे वाजता रिदम. विश्वकर्मा फेडटा लोकांचे श्रम. डबल 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 इंजिन सरकार आमचे. वॉटर डिपार्टमेंट उदकांचे ट्रीटमेंट मेळटा उदक आमकां सामकें क्लियर. डेव्हलपमेंट सगळ्याक PWDचे भविष्याचेर आतां नो फियर. बसी इलेक्ट्रीक सोलार पॉवर ग्रीन एनर्जी तूं हमखास वापर. वेस्ट मॅनेजमेंट करता गव्हर्नमेंट कचऱ्याचो रे आतां सोंपलो वावर. डबल 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 इंजिन सरकार आमचे. GMC डिस्ट्रिक्ट अपग्रेड केली. आयुर्वेदातूय जाल्या सफल. सायक्लॉन शेल्टर्स नवी केली उभी. नवे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल. उचल्या पावण्यार व्हेलो शिक्षणाचो दर्जो. आत्मनिर्भर जाता युवा गांवागांवांत दिल्लो. हाडले नवी स्किमी आर्थीक पालो दिलो. पारंपारीक व्यवसायाक सगळो आदार केलो. सायबर सेल पिंक फोर्स स्ट्रॉंग पुलीस फोर्स. गोंयकारांची सेफ्टी टॉप मोस्ट ऑफ कोर्स. राखूंक तुमचे आमचे मान सन्मानाचे. परजैता जगभर आता कुर्तूब गोंयकाराचे. डबल 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 इंजिन सरकार आमचे. भारत देशाचे गोंय राज्याचे डबल इंजिन सरकार आमचे. डबल 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 इंजिन सरकार. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो TV. तुमचो TV. आम्ही तुमचे प्रश्न